गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान घेतिल्ल्या फुडारपणा खाला सिल्वन नावाचो कॅज्यू ब्रँड कॅज्यू फेस्ट 2025 मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी लॉन्च जालो। गोंयांत रुजून आयिल्ल्या काजींचो हो ब्रँड गोंयच्या शेतकऱ्यांक स्वयंपूर्ण करतलो असो हावेस सरकारान बाळगिला। GFDCच्या अध्यक्षाचे आणि ताच्या पंगडाचे मुख्यमंत्र्यान अभिनंदन केले। आम्ही विचारता फेणी आसा काय विचारता किंवा मुठ्ठ्यांचो रोस आनी काजी हे कंटिन्युअसली गोंयकार हे कॉमन टोपण हेतून विचारता, बट ताका एक स्टेट लेवलाचेर ब्रँडिंग करप, स्टेट लेवलाचेर ताका मार्केट दिवप, नॅशनल आनी इंटरनॅशनल व्हरपाचें काम फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन डॉक्टर देविया राणे हांच्यांनी केलें। कॅज्यूक आमकां GI टॅग मेळ्ळें, फेणयेक आमकां GI टॅग मेळ्ळो आनी ताच्या खातीर ह्या इंडस्ट्रीज आसलेले सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता, कारण तांच्या खातीर तांच्यांनी खूब मोठे प्रयत्न केले सरकार। आनी पळोवंक वचत जाल्यार पुराय जगात आमी सेकंड प्रोड्युसर ऑफ द काजू आहा। आफ्रिकन कंट्री इज द फर्स्ट प्रोड्युसर, म्हणजे एक्सपोर्टरय म्हणत की आफ्रिकन आसा, बट सेकंड आमी लागता। We are proud to announce and launch a cashew plantation drive in our Salset taluka, in every panchayat of Salset, from Majorda, from Betalbati, from Varka, Carmona, right up to Kavelosi, Veli and Shishini, and I'm sure more panchayats will follow suit. In days to come, let us put things together and ensure that we announce ecotourism in a better manner, where tourism we can promote in those wildlife sanctuaries in the other areas with a very clear message of sustainability. लोकांक वेगळे तरेन फॉरेस्टांक एक वेगळे तरेची एंट्री दिवन एक वेगळे तरेचे एक आकर्षित करून घेवपाक आनी वेगळे तरेचे फेसिलिटीज ते उपलब्ध करून दिवपाक म्हाका दिसता आमचे कडल्यान तरी नोडल एजन्सी गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी अपॉयंट करपाचो आमी सांगलेले आसा। ते बाब रोहन खंवटेक बरोबर घेवन एकत्र येवन एक वेगळे तरेचे एक ट्युरिजम जे डेव्हलप इको ट्युरिजम जे आमी म्हणटा, फॉरेस्टाचे भितर जे कितें आमी उलयतात हे योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार।